Do you know the Episcopal motto of your bishop? Hello, I'm Father James Kubicki, and last month I participated in the installation of a new bishop. In the program, they had a picture of his coat of arms, half of which has the coat of arms of the diocese, and the other half of which has his personal coat of arms. Then, underneath the shield is the motto that the bishop chose. Today's saint, Pius X, who was pope from 1903 to 1914, chose as his motto a line from St. Paul's letter to the Ephesians, to renew all things in Christ. He explained his reason for choosing that motto in an encyclical he wrote shortly after becoming pope. He asked, "Who can fail to see that society is at present, more than in any past age, suffering from a terrible and deep-rooted malady which, developing every day and eating into its inmost being, is dragging it to its destruction?" And what was the illness that Pope Pius saw? The rejection of God. This was the evil that he saw behind the conflicts that would eventually lead to World War I. Pope Benedict said a similar thing, that a world without God is a world without hope. Now, do you know the motto that Pope Benedict chose when he became bishop? It's in a line from John's third letter, verse 8, where it's translated, "Co-workers in the truth." It shouldn't surprise you that Pope Benedict's first encyclical is called Charity in Truth. God is love and truth, and his servants, Pope Pius X 100 years ago, and Pope Benedict, were co-workers in the truth, without which there will be no peace.
आमच्या बाबा स्वर्गावयल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्यात एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येतो एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येतो तुका वंदून मान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येतो एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येतो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ही आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या इनासियो कायतान रॉड्रिगीस ह्या आमच्या भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया सिमोना फेर्नांडीस हें ल्हान सुपुल्लें भुरगें आयज ताची सर्जरी जाता. देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक ताचे पासत किरीत भाशेन मागुया. एबिगेल कार्डोजो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हे सगळी आमची मागणी आमच्या देशा पासत ह्या संवसाराचे शांती पासत आमच्या राज्या पासत आमचे राजवट चलयतल्यां पासत आमी मागुया. किरीत भाशेन आमी मागुया सिद्धी नाईक हें नांव आमी ह्या दिसांनी आयकलां. ह्या तरणाट्याक आनी ताच्या घोराब्याक देवान बेगीनूच नीत फावो करूंक आनी आमच्या गोंयान सगळी शांती आनी बरेपण विस्तारूंक देवा लागीं किरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो आमच्या जण एकल्याच्या घोराब्यान शांती आसा बरेपण आसा जाल्यार देवाक आर्गां दिवया दिन वाचुया. पूण कांय कारणांक लागून जरी तर आमच्या घोराब्यांनी दुस्पोट सुरू जाल्या भोव करून सून सासू मदें जाल्यार तांचे पासत आयज आमी मागुया आनी सगल्यांक घोराब्याच्या वांगड्यांक एकवट शांती समजिकाय आपणावंक कृपा मागता आसतना जायते पावटी आमी तें करूंक ना. आमी फाटीं रावल्या आमी राग धरून रावल्या आमी एकामेकाच्यो चुकी काडूंक रावल्या. असल्या सगल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून कणाक सारून वायट आदारांत बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनोदी गोळा प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलेलीं वर्ती देणी तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलेलीं देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. रुताच्या पुस्तका वेले वाचप. नोएमीक गवाचे वाटेन एक सोयरो आसलो.
भोव गिरेस्त आनी एलिमेलेकाच्याच घराण्यांतलो. ताचें नांव बोआज. मोआबीत रुतान नोएमीक म्हणलें, म्हाका वचून दी गे आनी म्हाका बरे भाशेन घेयत त्या मनशा फाटल्यान कोणश्यो पुजायता. तिणें तिका जबाब दिलो, वच गो म्हजे धुवे. ती गेली आनी शेतांत वचून लुंप्या फाटल्यान कोणश्यो पुजावंक लागली. तिच्या नशिबान तो शेताचो कुडको एलिमेलेकाच्या घराण्यांतल्या बोआजाचो आसलो. बोआजान रुताक म्हणलें, म्हजे धुवे, आयक आनी सांगता तें समजून घे. ह्या शेता भायर दुसरे कडेन आनीक कोणश्यो पुजाय नाका, ना म्हूण हांगासरली कोडसोर नाका. म्हज्या कामेऱ्या चाकरां बरोबर राव. ती लुंवतात त्या शेताच्या कुडक्याचेर दोळो दवर आनी ताचे फाटल्यान वच. तुजे वाटेक वचना जावंक हांवें म्हज्या चाकरांक आज्ञा घाल्या. तुका तान लागल्यार चाकरांनी उदक काडून भरलेल्या आयदनांतलें पिये. तेन्ना जमनीर सोरपट पडून रुतान बोआजाक म्हणलें, हांव पोरकी आसतना तुवें म्हजेर नदर घालच्याक हें बाग म्हाका खंयचें? बोआजान जबाब दिलो, तुजो घोव मरतच तुजे सासूमाये लागीं तूं कशी वागली ताची म्हाका सगळी खबर आसा. तुज्या बापायक, तुज्या आवयक आनी काशा तुजो जल्मा देस सोडून तुवें आदीं केन्नाच ओळखूंक ना त्या लोकां मदें तूं जेवंक आयली, तेंय हांव जाणां. उपरांत बोआज रुता कडेन लग्न जालो आनी तिका आपली पोतीण करून घेतली. आनी ती एकठांय जातूच सर्वेस्परान तिका गर्भेस जायशी केली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. बायलांनी नोएमीक म्हणलें, सर्वेस्पराक आर्गां, कारण ताणें मेल्ल्यांक आपणाचे स्वातेर आपलें नांव इस्रायलांत सांबाळूंक आयच्या दिसा लागशिल्ल्या सोयऱ्या विरेत दवरूंक ना. हो भुरगो तुका बुजवण दितलो आनी तुजे उतार पिरायेर तुजो आदार जातलो, कित्याक तुजो मोग करता आनी तुका 7 पुतां परस अदीक वर्ती जावन आसा तें तुजे सुनेक एक पूत जल्मला. आनी नोएमीन भुरग्याक आपले उंटेंत घेतलो आनी आपलोच पूत कसो ताका दवरून ती ताचो परमस करूंक लागली. आनी शेजारच्या बायलांनी ताका एक नांव घालें. तांणी म्हणलें, नोएमीक एक पूत जल्मलो आनी ओबेद म्हूण ताका नांव दवरलें. तो जेसेचो बापूय आनी हो दाविदाचो बापूय. देवाचें उतोरें. देवाची बोलता. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती, सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोल दाकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकाण. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नात्रां पोंटरांक पळयोवंक तुका फावो जावं. जबाब,
सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. उद्गार. Zoe sorvespora, Zoe, Zoe sorvespora, Zoe, Zoe, Zoe sorvespora, Zoe, Zoe sorvespora, Zoe, Zoe. एकलोच तुमचो बाप स्वर्गार आसा तो, आनी क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. Zoe sorvespora, Zoe, Zoe sorvespora, Zoe, Zoe, Zoe sorvespora, Zoe, Zoe sorvespora, Zoe, Zoe. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमयो. लोकांनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजेव बसल्यात, म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात तें आपुणूच करिनात. जोड आनी तोडू नजो तसलीं ओजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायत इच्छे ना. मनशाक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात. देखून मंत्रा पत्राची पदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हूण घेवप, हीच तांची आसरूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हूण पाचारूं म्हूण आशेवं नाका, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. तिच्या भाव भयणीनो, आमचो गुरुजी, आमचो एकलोच खरो गुरू, आमचो टिचर जेजू. आनी हो गुरू आमकां खेरीत भाशेन शिकयता, जे आयच्या शुभ वर्तमानाची निमाणी वड आमी आयकल्या. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. कालच्या दिसाक आयच्या दिसाक आमी रुताच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप आयकलां. रूत एक मोआबीत अस्तोरी, एक मोआबीत चेडूं, आनीक दुसरें आनीक एक सून आसली. ती दोगूय जाण सुनो नोएमी म्हणटात ते जुदेव अस्तोरेच्यो. मालोन आनी किल्योन हे दोग जाण तिचे पूत, आनी दोगूय जाण झुजान सोंपले, दोगूय जाण झुजान मरून गेले. एकली सून आसा ती गेली आपल्या घरा परतून, कित्याक तोरणे पिरायेर तांचे घोव सोंपलोले. नोएमी एक बरी सासूमाय, आनी त्या पासत ती तांकां दोगांयकूय पाठयता, चलात तुमचो फुडार करात, तुमकां फुडार आसा. जाल्यार ही धाकटी सून रूत ती म्हणटा, तूं वेता थंयसर, हांव वेतली, तुजो लोक जातलो म्हजो लोक,
हें आमी कालच्या दिसाक आयकल्लें. आनी त्या उपरांत तिका खालती रावली, तिचे बाराबर रावली आनी खालतीकायेन जेली. आपणाकूच एके भाशेन तिणें ल्हान केली, आपणाकूच खाला घातली. फुडार आसलो मुखार, तो फुडार सोदूंक वचूंक जातालो, कोणूय मेळटा आसलेलो, पूण ना, ही आपूण ल्हान जाली, आपूण खालती जाली आनी आपले सासू बाराबर रावली. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कशे भाशेन हे वस्तरेचेर, रुताचेर बोवाज, जो दावीद पातशायाचो आजो जातलो, ग्रेट ग्रँडफादर, तो तिका विचून काडटा. आनी तिका विचून काडपाचें कारणूय आमी आयकलां. कित्याक तुजो घोव सोंपल्या उपरांत तूं तुजे सासू लागीं कशे भाशेन वागली हें हांवें पळयलां. आनी ह्या पासत त्या शेतान जेन्ना कोणश्यो पुजावपाक गेल्ली, त्यो कोणश्यो पुजावप म्हणल्यार जेन्ना हार्वस्ट सिजन जातालो तेन्ना जी लुवणी करतात ती मुखार गेल्या उपरांत फाटल्यान जीं कोणसां पडटात तीं जीं कोण गरीब आसात, जांकां ओ विधवा आसात, तांणी पुजावपाक जाता फुकट. आनी अशें करता आसतना तीं त्या शेताची धोनी न्हय, ती थंयसरलीं कोणूच न्हय, पूण बोवाजान जो रेस्पेत आनी मान तिका दिलो, रुताक सांगलें, म्हजीं कामदारां जीं आसा तांचे सगल्यांचें तूं नदर दवर, हें आख्खें जें शेत आसा ह्या शेता भायर वचूं नाका, हें शेत एके भाशेन तुजें जाल्ल्या भाशेन तूं तांचेर नदर दवर, तुका तान लागल्यार थंयचें उदक पिये. आनी हो मान जेन्ना तिका दिलो तेन्ना रुताच्यान म्हणूंक जाता, आमच्यान म्हणूंक जाता, जें बरेंपण तिणें आपले सासू सवें दाखयलें ताका देवान मान दिलो, तिका वयर काडली. ती जाली आजी दावीद पातशायाची. जेजून जीं उतरां आमकां शिकयल्यात, आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. आयज आमच्या जण एकल्याच्या घराब्यान आमकां हो सोयेग ना काय? आयज आमच्यो सुनो आसात, आयज आमच्यो सासू आसात, तांकां हो सोयेग ना काय? दुबाविरेत हो आशिर्वाद घेवंक आनी हें व्हडपण जोडूंक हो येद्दो व्हडलो सोयेग आसा. तुमचे मदें कितें जाता तें तुमी जाणात. सासू आनी सून भोव करून दोगूय जाण घरांत आसत जाल्यार दोगूय जाण राणयो, आनी राणयो जावपाक सोदतात म्हणटच दोगांयकूय उलोवपाक जाय. चूक ना तातूंत, कांयच वायट ना, दोगांयनी उलोवपाकूच जाय. पूण अशें करता आसतना जायते फावटी केस्तांवां इतलीं मारेखार जातात की एकामेका लागीं उलय नासतना वो एकामेकाची नांव पिड्ड्यार करूंक शेजाऱ्या मदें, वो एकामेकाक वायट करूंक, असल्यो जायत्यो वस्तू जातात. उतरां जीं उलयतात एकामेकाक जायते फावटी दुखोवपा सारकीं, तोपपा सारकीं. आनी असल्या संदर्भान आयज आमचे जायते घराबे पासून तुटोन पडलेले आसात. कित्याक सासू आनी सून आसा तांचे मदें समजणी ना, एकलो आपूण व्हडलो जावपाक सोदता. आनी व्हड जावपाक गेल्ले कडेन चडशे फावटी आमच्यान पळोवंक जाता की हे घराबे पडटात, सुसेग ना घरान, बरे भाशेन रावप ना. म्हणजे जें कितें आमचो गुरुजी जेजू आमकां शिकयता, जो कोण आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आमच्या घराब्यांनी जाता. सून सासू आपणाकूच वयर काडूंक सोदता, पडटात सकयल, दोगांयकूय सुसेग ना. पूण जरी तर खालती जालीं, खालती म्हणटात तेन्ना भोव करून आमी म्हणटले जीं कोण ल्हान आसात तांणी खालती जावपाक जाय म्हणटच सुनेचेर आयलें. आनी आयच्यो सुनो ज्यो आसात ती हो प्रश्न करतात, आमीच कित्याक आयकप सद्दांच, आनी सासू आसात त्योच व्हडल्यो कित्याक, आनी तांचें जायते फावटी सारकें आसना, आवटडेटेड ती. जाल्यार खालतीकाय म्हणटा ती कोण ल्हान आसात तांचे कडल्यानूच न्हय, व्हडलीं आसात तांचे कडल्यानूय येता. जायत्यो सासू आसात ज्यो बरे भशेन आपले सुनाक ट्रीट करतात. जायत्यो सुनो आसात ज्यो खालत्यो जाल्ल्यो आसात आनी खुशाल आसात. म्हणटच खालतीकायेंतल्यान जरी तर आमकां ही खुशालकाय मेळटा, खालतीकायेंतल्यान आमचें जिवीत वयर चडटा, जाल्यार खालती कित्याक जावप न्हय? ही आयची संवसाराची जी फिलॉसॉफी आसा ती घेवन आमी कित्याक झगडीं केस्तांवां करप? ह्युमन रायट्स, वुमन्स रायट्स आनी जायते भाशेचे रायट्स आसात. जायते फावटी हे रायट्स आसात तेच घेवन ते बऱ्याक वापरचे बदलेक आमी आमचेच निसंठन करूंक वापरलेले दिसता. आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. भोव करून
ह्या गोराब्यां पासत मागुया ज्या गोराब्यांनी सासू आनी सुनेक लागून दुस्पट जाल्ली आसा आनी आजून पासून वस्तू सारक्यो जायनात, थाऱ्यार पडना. सगल्यो सासू आसात तांचे पासत आमी मागुया. आमच्या गांवच्यो सासू आसात तांचे पासत मागुया. आमच्या आख्ख्या गोंयच्यो सासू आसात तांचे पासत मागुया. ही कृपा देवान तांकां दिवंक. नोएमी सारकी आपले सुनेक तांणी धूव म्हणूंक, जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, जेन्ना रुतान तिका म्हणलें म्हाका वचूंक दी गे थंयसर त्या शेतान, हांव कोणशो तरी पुजायतां. तिणें सुनेक धूव म्हणली, वच गो म्हजे धुवे. आनी तांचे मदें हो संबंद जो आसा तो आमकां दिश्टी पडटा. आनी ह्या संबंदान देवान तांकां वयर काडले. म्हणटच सासू ज्यो आसात तांणी आपल्या सुनाक आपल्यो धुवो जाल्ल्या भाशेन बरे भाशेन तांकां ट्रीट करपाक सगल्या सासूंनी शिकचें. आनी रुता भाशेन सगल्या सुनांनी शिकचें आपले सासू लागीं कशे भाशेन वागचें, खालत्या उतरान बरे भाशेन मोगान आनी तिचो हुस्को धरून. अशें करता आसतना जेजू आमचो गुरुजी, तोच गुरू आनी ताच्या उतरांनी आमकां जिवीत मेळटा. तर हेंच जिवीत ह्या आल्ताराचेर आमकां फावो कर म्हूण मागुया. आमची मना समोर भुया, आत्मीक उठो तयार कोता, कसा आमची तयार कोरया. यादनीक कारोस पेटोयता, आमी आमची जीण पेटोवया. Krista rogoto konita, piu kami aiti zawya. Surgicze wontoja zakle, Bóg dan marun lagi solya. Krista rogot piwot zakle, Oświatniaka do skórya. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनांतल्या मोहिमेक आमच्या वाट्याक सगळेच्या देवा सगळेच गोड मानून घे. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पियूस तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पोरजेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देव दिता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पदाच्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय, उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगोठुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाक आर्गांदी तुज्या गोराब्या पासत. भोव करून ज्यो कोण सुनो आसात तुमचे सासूमाय पासत देवाक आर्गांदियात. ज्यो सासू आसात तुमचे सुने पासत देवाक आर्गांदियात. सगळ्यांचें बरेंपण एकामेका सवे आसात त्या पासत. आनी हीच दिनवासणेची सगळी आमची मागणी देवाक उबारून बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत को. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत को. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या कापसांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कार तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तू म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. आमच्या मदल्या कोणाक दान लावल्या आत्माचो सुखो जागेला आमचे मदल्या कोणाक दान लागल्या आत्माचो सुखो जागेला आमचो आत्मा देवा तारेला आमचे गाणी सोत्रेका देवा पोत्रेका आमचो आत्मा तारेला देवा तारेला आमचे गाणी सोत्रेका देवा पोत्रेका. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमचो दिसपट्टो गिरास करूं. बागयोन पियुसान क्रिस्ती पोरजेक नवी उमेद दिली. ह्या पवित्र सभेच्या जागृत आनी उर्बेवंत गोवळ्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करून तुज्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या पसणा वरवीं आमचो भावार्थ थीर जावं आनी आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान एकवटून रावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाल्यां आयतार आमच्या इगोर्जेन 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस जातलें 6 वाजता, दुसरें मीस जातलें 7:15 आनी तिसरें मीस जातलें 8:30 वाजता. दुसरें मीस आनी तिसरें मीस आसा तें लायव्ह स्ट्रीम जातलें. जीं कोण नोमी आसलेलीं आसात तांणी मिसान वांटो घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. म्हजो पाटला करू तुजी कुशी जाल्या, तुजो कुडी सुवार चलये मोचे
तुझी खुशी जाला तुझो कुडी सुवा सोले मोचे फाटल्या सिरील म्हागे कापडां पायग्या कितें सांग. फादर हे आम्ही गेल्या वर्सा सांगलो मरे आन्सर. ह्या वर्साक न्यू कितें करूया मरे. गेल्ल्या वर्साक 50 पारकोणी शिकलोले, ह्या वर्साक आनीक 50 तुमचे मुखार. शिकाली बाय क्रुसेडर्स दवरता तुमचे मुखार पारकोणी कितें तें सांग. CJ वार्के रोलिंग ट्रॉफी तुमचे मुखार हाडटा. गेल्ल्या वर्साक काय बरे प्राइज आसलेले, हे फावटीचे बीन बरेशे प्राइज आहा. सिल्वर ट्रॉफी बरोबर 5,000चो विनराक प्राइज आहा. त्याच बरोबर रनर्स अप 5 आम्ही मिसून काडटले, तांकांय बी आम्ही हेरिटेज ट्रॉफीज दितले. म्हणटच शिकया, आमचें दायज सांबाळया आनी पारकोणी आमी जाणा जावन दुसऱ्यांकूय शिकोवया. पारकोणी कितें तें सांग. प्रेझेंटेशन बाय शिकाली बायो क्रुसेडर्स.